ताळगांवां गोंय विद्यापीठाच्यो जमनी लोक बळकावंक लागल्यात। विद्यापीठाक हुस्को जाला। अतिक्रमणां थांबोवंक आतां पणजी आनी लागसारच्या वाठारांत आशिल्ल्यो सरकारी कॉलेजी सरकारान युनिव्हर्सिटीचे भोंवतणी व्हरच्यो म्हूण विद्यापीठाचे नियोजन मंडळान थाराव घेतला। ही गजाल सरकारान केल्यार विद्यापीठाची जमीन साल्वार जातली आनी विद्यापीठाच्यो शिक्षणीक सुविधा कॉलेजांक सरळ मेळटल्यो असो गोंय विद्यापीठाचो प्रस्ताव। गोंय विद्यापीठाच्या हातांतली जमीन चोरयेक वचपाक लागल्या। जमीन वापरिनासतना पडिल्ल्यान अतिक्रमणां सुरू जाल्यात। पणजी आनी लागसारच्या वाठारांत आशिल्ल्यो सरकारी कॉलेजी ताळगांवां गोंय विद्यापीठाच्या वाठारांत व्हरपाचो थाराव विद्यापीठाच्या नियोजन मंडळान पास केला। ह्या कॉलेजींक गोंय विद्यापीठाच्या सुवातेर नव्यो बिल्डिंगो बांदून थंय कॉलेज कॅम्पस करपाक विद्यापीठ सरकाराची मान्यताय सोदता। गोंय विद्यापीठाकडेन संलग्न आशिल्ले हे उच्च शिक्षणीक संस्थांक विद्यापीठाच्यो लायब्ररी, कॉन्फरन्स हॉल आनी हेर सुविधा वापरूंक मेळटल्यो। गोंय विद्यापीठाचो कुलसचिव विजयेंद्र कामत म्हणटा, विद्यापीठाच्या वाठाराचो बरो उपेग जातलो। कॉलेजीच्यो बिल्डिंगो उपरांत सरकारी खात्यां खातीर वापरूं येतात। विद्यापीठाच्यो शिक्षणीक सुविधा कॉलेजांक थंयचे थंय वापरूंक मेळटल्यो। विद्यापीठाच्या जमनीचो वापर नियोजनबद्ध जावचो म्हणूनय मंडळान कांय गजाली थारायल्यात। कुलगुरू म्हणटा, कॅम्पसाचे जमनीचो बरे तरेन योग्य वापर जावचो म्हूण प्लान थारावंक जाय। वांगडी म्हणटात, युनिव्हर्सिटीची जमीन साल्वार करपाची गरज आसा। गोंय सरकारा कडल्यान आधार निधी वाडोवचो म्हूण मागपाचें विद्यापीठाच्या नियोजन मंडळान थारायला। गोंय विद्यापीठाच्यो चडश्यो बिल्डिंगो एकाच माळयेच्या आशिल्ल्यान सुवातीचो बरो उपेग करपा खातीर विद्यापीठान आनीक माळे काडपाचोय विचार चल्ला। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। 70तले गुण्या वेगळेच तरेचो आनी खाशेले पद्दतीन शिगमो करतात। शिगम्याक तालगडी बरोबर कासाक वचून वाघ मारिल्ल्या भशेन करतात। थंयचे लोक ह्या शिगम्याक भोरनूल म्हणटात। शेकड्यांनी वर्सां जाले 70त ही परंपरा चलता। पळयात 70तले गुण्यांतलो खाशेलो शिगमो। 70 तालुक्यांतल्या गुळ्या गांवांत वेगळ्याच पद्दतीन शिगमो मनयतात। गांवचे लोक ताका भोरनूल म्हणटात। गुळे गांव जो आसलो हो कृषी प्रधान असल्या कारणान ह्या गांवांत जेन्ना दुष्काळग्रस्त भागांतल्यान धार बांदोड्याचे कुळंबी जेंकां आमी आयज गावडे म्हणटात ते हांगासर येयले आनी ह्या लोकां वांगडा समरस जावन तेंच्यांनी कुमेरी शेती करून ते जीवन जगले। ही जी परंपरा जी आसा ह्या परंपरेचें दर्शन हो सामाजीक इतिहास आसा आमकां प्रकर्शान भोरनोलाच्या माध्यमांतल्यान पळोवपाक मेळटा। ही परंपरा जी आसा ही परंपरा गोंयच्या लोकांनी तिगोवन दवरपाक जाय। भोरनोला निमतान वेगवेगळ्यो कार्यावळी जातात। कांसाक वचून वाघाची आनी हेर मोन जातीची शिकार करतात। त्या वेळार रोमट खेळटात। कित्याक लागून येयल्यात तुमी? काय जाली गजाल, आमच्या त्या गांवांत पावस ना, पाणी ना, काय ना, खातले जाल्यार अन्न ना। कोणी तरी आमकां एका नांव सांगलां की गुळ्याचो गांव बरो आसा, तेन्ना थंयसर तुमकां जागो गावतालो। त्या पाशाचो भाग गावलो मरे। भाग गावलो? हो। अरे मोठो भाग, साधू न्हू, बरो पट्टीर भाग मेळ्ळो। गुळेच्यान उदय परब। इंटरमिडिया क्रिकेटींत प्रुडंटान गोवा दूताक 10 रनांनी मारले। प्रुडंटान टॉस जिखून पयलीं बॅटिंग केली आनी 76 रन काडले। प्रुडंटाचो कॅप्टन लक्षराज शेटेन बरेपैकी बॅटिंग आनी बॉलिंग करून जैत ओडून हाडलें। ब्रेस्तारा सकाळीं क्वॉर्टर फायनलींत प्रुडंटाची मॅच टायम्स ऑफ इंडिया कडेन जातली। गोंयची खेळा पत्रकार संघटना सर्गेस्त खेळा पत्रकार विजय गाडाचे यादीन ही सर्त दर वर्सा घेता।
It's a really happy moment for me, not only for me but for entire team Prudent. Okay, we really played well. It was a good match, but there are some areas wherein we have to work out, especially not giving away extras. Okay, good bowling, good fielding, because tomorrow is an important match coming up, which is against Times of India, and they are a very good side. So really looking forward to it. इतल्यान खबरां चित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.